ओल्ड गोवाच्यो इतिहासीक दायजाच्यो वास्तू आणि चर्चीक एडॉप्ट हेरिटेज स्किमी खाला हाडपाक खासा जॉयंट मीटिंग जाली। मुख्य सचिवान गोयचो पुरातत्व संचालक, टुरिझम खाते, ASI अधिकारी, कॅथेड्रल चर्चीचो पॅरिश प्रिस्ट, बॉम जिजस बेसिलिकाच्या रॅक्टराक बसकेक आपयल्ले। आर्चडायसा वतीन फादर वालेरियानो वाज, लॉयला परेरा आणि अँथनी फर्नांडीस आशिल्ले। बसकेत स्किमीचेर स्पश्टीकरण दिले। संवसारीक दर्जाच्यो पर्यटन सुविधा उब्यो करूंक एडॉप्ट हेरिटेज स्किमीत लायटिंग, CCTV, आधुनिक सोयी सुविधा, टुरिस्टांचे सुरक्षेची व्यवस्था, मॉन्युमेंट मित्रांची सेवा घेवप, राखण आणि जतनाय जातली ती ASI आणि पुरातत्व खात्याच्या मान्यतायेन वास्तूत कसलेच बदल करिनासतना। बसकेतच चर्चीन तांची बाजू मांडली। पोन्ने गोयच्या ख्रिश्चन धर्मीक सुवातींची मालकी चर्चीकडेन आशिल्ल्यान कसलोच निर्णय घेतना वा MOU करतना चर्चीक विश्वासात घेवची म्हूण आर्चडायसान मुद्दो घाला। हे अटीचेर एडॉप्ट हेरिटेज स्कीम न्हयकारची न्ही म्हूण चर्च तयार जाल्या। डायस स्मारकाचे धनी आर्चडायसाची केस टू केस NOC घेवपाचें थारला। ताका लागून डायोसेशन ऑथॉरिटींच्या मान्यताये शिवाय थंय मेतेर जावंक मेळचें ना। NOCंतल्यो अटी पाळटा काय ना तें पळोवंक मॉन्युमेंट कमिटी नेमपाचें आर्चडायसान थारायला। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।